बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. जो आसलो जो आसा आणि सदांकाल आसतलो ते देवा बापाची कृपा आणि शांती तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. बांबडीनो हे मिसांत आमी वांटून घेतना मागुया सोंपून गेल्ल्या पेद्र फेर्नांदीस ताची गोची आज 3ऱ्या वर्साचो उगडास करतात. पेद्र लिओपोल्द पेरेरा आनी प्रवीण फेर्नांदीस तशेंच हेनरी डायस ताचेय 3ऱ्या वर्साचो उगडास ताची गोची करतात. तांकां सुर्गीच्या बापान आपले शांतींत आपल्या विसवांत घेवंक मागतना आज आपल्या लग्नाचो वर्शीक दीस पाळटात. आमचो भाव डायगो आनी मारिया रोद्रिगीस तशेंच लॉर्ना आनी एंटनी रॉबर्ट्स तांचे पासत मागुया सुर्गीच्या बापान तांकां आपले केरीत आशिर्वादांनी भरूंक. तशेंच मागुया आपलो वाडदीस संभ्रम दिल्या स्टॅसी डिसोजा आनी मागुया आलिना फातिमा फिगेरेदू हिचे आनी तिचे कुटुंबा पासत. ही सगळी आमची मागणी देवाक मानता ती भशेन जावंक ही तोडकार जावन मिसा बेटीन वांटून घेतना आज भाग्योंत मारता हिचो आमी सेवाधर्मीक उगडास करता. भाग्योंत मारता रांदपी आनी हावजकीपर्स हांचो आस्कारी भाग्योंत मारता जेजूची सेवा केली. शी इज द पेट्रनेस ऑफ कुक्स एंड हावजकीपर्स आनी सगळ्यान व्हडली कूक व्हडली हावजकीपर म्हळ्यार आमची आवय वो आमची घोरकान. मोगान आपल्याकूच कुजनाचे वेदीर ऑन द ऑल्टर ऑफ द किचन शी प्रिपेर्स फूड फॉर चिल्ड्रन फॉर फॅमिली मेंबर्स फॉर हजबंड. आज करीत भाशेन आमच्या आवय आम पासत ती मागुया मोगान कुजनांत केलेल्यो कोडण्यो आपल्या भुरग्यांक आनी आपल्या घरकाराक बरें जेवण दिवंक. भाग्योन मार्ताचे विनवणेन तांचे सगल्यांचेर देवाचो आशिर्वाद पडूंक मागुया आनी पवित्र रितीन बरे भाशेन वांटून घेवंक एक घडयोगीच रावन आमच्या पातकांचे मोक्षणी मागुया. हांव पातकी सरपदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबां भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां. हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोड अपराध. हे सौभाग्यान सदांच वार मारीत सगळ्यां दिवतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां बाबां भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं सगळीं आमची पातकां भोगसूं आनी आमकां सासणेच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या सोम्या काकलूत Somya kabuto, Krista, Krista kabuto, Krista, Krista kabuto, Somya, Somya kabuto, Somya, Somya. प्रार्थुया. सर पदवेदारा सासणेचे देवा तुझ्या पुताक आपल्या घरांत स्वागत दिवन ताचो सत्कार सन्मान करूंक भाग्यवंत मार्ताक तुवें फाव केलें. तिची देख घेवन आमी तशेंच हेरा मनशां सोबे जेजूक पळोवंक सुडसुडायेन तांची सेवा करूंक आनी अशें स्वर्गार
तुजे मोहिमेंत स्वागत जोडूंक आमकां फावो कर. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान राजवट चलयता सासनांच्या ससनांक. आमेन. आमेन. भाग्योन सवाचे पयले चिटी वेले वाचप. म्हज्या अपुरबायेच्या भुरग्यांनो, एकामेकाचो मोग करुया, कित्याक मोग म्हटल्यार देवाक करचोच. आनी जो कोण मोग करता तो देवातान जल्मला आनी देवाक वळखता. जो कोण मोग करिना ताका देवाची ओळख मेळूंक ना, कित्याक देव म्हटल्यार मोगूच. आपल्या एकल्याच पुता वरवीं आमकां जिवीत मेळचे खातीर देवान ताका संवसारान धाडलो. हातून देव आमचो मोग करता म्हूण उक्तापें जालें. हांव मोग म्हणटा तो हो. आमी देवाचो मोग केला तो न्हय, पूण ताणें आमचो मोग केला तो. आमची पातकां नाटक करून बोली कसो आपल्या पुताक धाडून मोग दाखयलो तो. म्हज्या प्रितीच्या भुरग्यांनो, देवान जर आमचो इतलो मोग केलो, आमी एकामेकाचो मोग करूंक जाय. देवाक कोणेच कधीच पळोवंक ना, पूण आमी एकामेकाचो मोग केलो जाल्यार देव आमचे सवें जियेता आनी ताचो मोग आमचे सवें सुपूर्णायेन पावला. ताणें आपलो आत्मो आमकां दिला. एकुणे वरवीं आमी ताचे सवें जियेता आनी तो आमचे सवें जियेता म्हूण आमकां कळोन येता. बापान आपल्या पुताक संवसाराचो तारक कसो धाडलो म्हूण आमी आमच्या दोळ्यांनी पळयला आनी हाची आमी गवाय दिता. जो कोण जेजू देवाचो पूत म्हूण मानून घेता ताचे सवें देव जियेता आनी तो देवा सवें जियेता. देव आमचो मोग करता. हो मोग आमी ओळखून घेतला आनी ताचेर आमी विस्वास दवरला. देव म्हटल्यार मोगूच. जो कोण मोगान जियेता तो देवा सवें जियेता आनी देव ताचे सवें जियेता. देवाचें उतोरें. देवाचे ओडकार. ह्या आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जापाप जावं दी. चाकून घेयात आनी पळयात सर्वेस्पोर कितलो मोवाळ गोड. परतून म्हणुया. चाकून घेयात आनी पळयात सर्वेस्पोर कितलो मोवाळ गोड. सगल्या वेळार सर्वेस्पराक दिनवासतलो. ताची स्तुती सदांच म्हज्या ओंठांचेर आसतली. सर्वेस्परा सवें म्हज्या आत्म्याक व्हडवीक मेळटा. हें आयकूंक खालत्यांक भोगतलो संतोश. सबाब. चाकून घेयात आनी पळयात सर्वेस्पोर कितलो मोवाळ गोड. म्हजे सांगाती सर्वेस्पराची किर्ती गाजोयात. एका तल्यान सगळीं ताचें नांव वाखाणुया. सर्वेस्पराक हांव आशेन सोदतां. तो म्हाका साप दिता आनी सगल्या म्हज्या आकांतांतलो म्हाका निवारता. सबाब. चाकून घेयात आनी पळयात सर्वेस्पोर कितलो मोवाळ गोड. ताचे दोळे लावन रावात. तुमी सोंतोसान मुरगोडटेल्यात. तकली पोंदाक घालूंक तुमकां कधीच पडचें ना. दोलदिऱ्यान व्हडल्यान उलो मारलो
आनी सर्वेस्परान जाप दिली आनी सगल्या आकांतांतलो ताका निवाळलो. जबाब: चाखून घेयात आनी पळयात, सर्वेस्पर कितलो मोवाल गोड. ताचे सेवकां भोंवती वेळो घालून सर्वेस्पराचो दूत तांकां राखून दवरता. चाखून घेयात आनी पळयात, सर्वेस्पर कितलो मोवाल गोड. ताच्या गोपांत आसरो सोदता तो मनीस भागी. जबाब: चाखून घेयात आनी पळयात, सर्वेस्पर कितलो मोवाल गोड. भक्तांनो, सर्वेस्पराची भक्ती करात. ताची भक्ती करतल्यांक कांयच उणेना. तज्ञ शिवा पर्यान उपास तपास काडचो पडटा, पूण सर्वेस्पराची वाट पळोवन आसात तांकां बरें कांयच उणें जावचें ना. जबाब: चाखून घेयात आनी पळयात, सर्वेस्पर कितलो मोवाल गोड. उद्गार सगळीं बी रावया. सर्वेस्पराक जोर, सर्वेस्पराक जोर, सर्वेस्पराक जोर जोर. सर्वेस्पराक जोर, सर्वेस्पराक जोर, सर्वेस्पराक जोर जोर. हांव संवसाराचो उसवाड, म्हजो पाटलाव कोत्ता ताका आसतलो जिविताचो उसवाड म्हणटा सोमी. सर्वेस्पराक जोर, सर्वेस्पराक जोर, सर्वेस्पराक जोर जोर. सर्वेस्पराक जोर, सर्वेस्पराक जोर, सर्वेस्पराक जोर जोर. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका आसूं. जेजू एका गांवांत भितर सरलो आनी मार्ता नांवाची एकी बायलेन आपल्या घरांत ताका सोनिमान केलो. तिका मारिया म्हणटाली एक भयण आसली. ती सुमयाचें उतर आयकून ताचे पांय सोशी बसून रावली. पूण मार्ता घराच्या राटींनी बारी हारपीत जाताली. ताचे फुड्यांत येवन तिणें म्हळें, जेवणाचो सगलो भार म्हजे भयणीन म्हजेरूच सोडलो म्हूण तुका कांयच पडूंक ना. ये आनी हात पोट घाल म्हूण सांग तर तिका. आनी परतीपालून सुमयान म्हळें, मार्ता मार्ता, कितल्या वस्तूंची म्हूण धास्ती तुका, पूण थोड्योच वस्तू एकूच गरजेची. मारयेन बरो तो वांटो विचून काडला आनी कोणूच तिचे लागतो तो काण घेवचो ना. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. वखाणी तुका क्रिस्ता. बाबा भयणीनो, जेरुजाल्याक लागींच बेतानिया वो बेतनी म्हूण एक गांव आसा. धाकटुलो गांव तो आतां पॅलेस्टिनाच्या हातांत आसा. प्री पॅन्डेमीक कोरोना व्हायरस जावचे आदीं दर दिसाक हजारांनी लोक भोव करून यात्रेकार बेतनीक भेट दितात. थंय लाजराचो फोंड आसा. मारिया, मार्ता आनी लाजर तांचो कुटुंब तो, दोग भयणी एक भाव. तांच्या घराचेर एक इगोर्ज बांदलेली आसा. 4 पावटी बेतानीक वचूंक म्हाका सोयीक मेळ्ळो. एके वर्साक बेतानीक थांबले तेन्ना सगल्यांनी आपआपल्यो वस्तू ज्यो तांणी घेतिल्ल्यो त्यो हाडून आल्ताराशीं दवरल्यो आनी म्हणूंक लागलीं, फादर, मिसाच्यो सगल्यो वस्तू ज्यो आमी गोंया वतले तांचेर आशिर्वाद घाल. मार्ता, मारिया आनीक लाजार तांचो जेजू इश्ट आसलो
आनी जायते पावटी बेतानीक जेरुजालेम लागीं आसलेले म्हणटच तांगेर वेतालो. तो तांचो गोदचो कसो आसलो देखूनच पळयात, मारता म्हणटा कंप्लेन्स मारता म्हणटा जेवणाचो सगलो बार म्हजेच हातांत पडला. तें सुस्त बसलां थिंगा. सोयरो जाल्यार म्हणचो नासलें, गोदचो म्हूण चिकन कंप्लेन. आनी देखूनच तें वचोन जेजूक सांगता. पूण जेजू म्हणटा मारता, कितले वस्तूची धास्ती तुका. मारयेन बरो तो जागो विचून काडला. ही उतरां बाबा भयणीनो डज नॉट मीन दॅट जीजस इग्नोर्स मारता ना. पळयात, जेजू जेरुसलेमाक वेतालो. This was his last time, so to say, before undergoing sufferings. He knew that was his last visit to this particular family. And देखून जेजूक मारता कंप्लेन करता तेन्ना जेजू मारताक सांगता, मारयेन बरोचो जागो विचून काडला. मारताक मोग आसलो जेजूचो, बरें जेवण करूंक, तिचो हुस्को. पूण जेजू कितें सांगता, दोनूय वस्तू गरजेच्यो, एक्टिविजम एंड कॉन्टेम्प्लेशन. मारिया जेजूचे पांयशी बसून ताचे तोंडांतली माणकुली उतरां आयकताली. दुसरे वदान द प्रेजन्स ऑफ मारिया गेव लॉट ऑफ कम्फर्ट टू जीजस. ही वॉज टू गो टू अंडरगो सफरिंग्स. आनी मार्ता आनी मारिया आमच्यान दोनूय गरजेची. आमच्यो आवयो कुजनांत काम करतात, जायते फावटी थकतात, जायते फावटी रोखडीच कांसार जातात, आनी आमी आनीक तांकां कांसार करता जायते फावटी. ती रांदतात तें मानून घेवंक आनी एप्रिशिएट करूंक जायते फावटी आमी चुकता. Both things go together. Even when they are in the kitchen, they can be contemplative as well. आपलें मोगान काम केल्लें देवाक ओरपूं येता. Activism and contemplation are two sides of the same coin. दोनूय गरजेची. दुसरे वाटेन बाबा म्हणिनो मारिया लागीं कितें शिकुया, मार्ता लागीं कितें शिकुया आमी. भाग्योन जिवांव आमकां आपले शुभ वर्तमानांत लाजर मेलो त्याची खबर सांगता. आनी कितें सांगता, मार्ता मेळूंक गेली जेजूक आनी ताका सांगलें, तूं हांगा आसलो जाल्यार म्हजो भाव मरचो नासलो. आनी जेजू तिका सांगता, हांव येता आनी ताका जिवो करता. मार्ता निमाण्या दिसाची खबर करता. जेजू तिका सांगता, हांव पुनर्जिवंतपण आनी जिवीत. आनी जेजूचेर भावार्थ मार्ता स्पोश्ट करता आनी म्हणटा, काय बरें. जेजू ओय सायबा, संवसारांत येवचो आसलो तो अभिशेक देवाचो पूत तो तूंच म्हूण हांव सत मानता. वॉट ए ग्रेट फेथ शी एक्सप्रेसीस. संवसारांत येवचो आसलो तो अभिशेक, तो मागलोलो तो क्रिस्त, जिव्या देवाचो पूत तो तूंच म्हूण हांव सत मानता. भाव म्हणिनो मारता पेद्रू भाशेन, पेद्रू कफारनांव म्हणटा तूं क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत. मारता म्हणटा लाजराक पोरणांतलो भायर काडचे आदीं संवसारांत येवचो आसलो तो अभिषेक देवाचो पूत तो तूंच म्हूण हांव सोत मानता. आनी जेजू लाजराक म्हणटा भायर सर. आनी मेल्लो लाजर जिवो जाता. भाव म्हणिनो मार्ताचो समरण करतना आमकां बोकरून हे काळार आतां आमचे मदें वालपय बिचोली वाठारांत, उसगांव वाठारांत बुट्टी आयल्या. जायतेची घरां मोडल्यात, जायतेच्या घरांनी इगोर्जेंतपुऱ्यान उदीक पावलां. जायती बोकरून कारितास गोवा आनी दुसरी NGOs फुडें सरल्यात आदार दिवंक. हें कार्य आमचें, एकामेकाची सेवा. जे भाशेन तुमी आज पयले वाचपांत आयकलां, भाग्योन जिवांव म्हणटा
हांव सांगता तो देवान आमचो मोग केला तो आपल्या पुताक धाडून असलो मोग म्हणटा आमी एकामेकाचो करूंक जाय आनी एकामेकाचो मोग करता थंय सेवा आसा एकामेकाचो मोग करता थंय हुस्को आसा एकामेकाचो मोग करता थंय आपले पोरणा दुसऱ्याक वयर काडपाचें आसता हें ओकेजन ही सूड आमकां एक सोयेग जेन्ना होली बुट्टी येता आतां सातारी वालपय वाठारांत उसगांव वाठारांत बुट्टी आयले पवित्र सभेन उलो मारला आमी तांच्या आदाराक पावूं आमचे लागीं जाता तें न्हय चोखो दुडवांचो आदार तांकां वस्तू जाय गोडे बेडशीट जाय गोडये पिलोज जाय पांगुरपाक जाय कसल्यो तरी वस्तू जाय तांचे सगळें गेलें घरांतलें एक वस्तरी आमकां विडियो वायरल जाला ती म्हणटा इल्लेंशें उदीक उरलें कामाचेर पावूंक आनी हे कामाचेर म्हणटा आपली धाकटेलीं दोग भुरगीं न्हिदलेलीं आसलीं आनी हांव आसलें टॉर्च घालून पळयल्यार म्हणटा उदक दोगांय भुरग्यांनी व्हडल्या हात्या भुरग्यान म्हणलें मामी आमी मोत्तेले हांव उदक पळोवन हें भुरगें भियेलें आनी वस्तोरी लागीं कांय नासलें एक टॉर्च आसलो आनी मोबायल आसलो आनी उदकांतल्यान आपल्या भुरग्यांक दोगांय भुरग्यांक आंडयेर घेवन ते उदकांतल्यान चलून गेले शेजाऱ्यांगेर भाव भयणीन ही अखंड परिस्थिती जी परिस्थितीन आमी मारता भाशेन सेवेन दुसऱ्यांची सेवा करता तेन्ना देवाक आजीर करचेली गरज आसा आयज आमी घरा वयता आसतना मनान धरुया मारता सेवेची वस्तरी मारतान मोगान जेजूक आपलो मोग दाखयलो सेवेंतल्यान बरें बरें रुचीक जेवण करून मारतान आपलो भावार्थ आनी आपलो सगळो विश्वास दाखयलो ही भावार्थाची उचारणी करून मारता आमकां देख दिता दुसऱ्यांच्या गरजांनी आमी पावूंक रीच कृपा आज आमच्या आल्तराचेर येतलो जेजू जाणें आपल्याकूच आमचे खातीर मरून गेल्लो हांव सेवा घेवंक येवंक ना हांव सेवा करूंक आयला आनी सोमेस्तांचे सोडवणी पासत म्हजो जीव दिवंक आयला हो जेजू म्हणटा म्हज्या ल्हानांतल्या ल्हान भाव भयणांक तुमी कितें केलें तें म्हाका केलें ताचे कडल्यान आमकां स्फूर्ती दुसऱ्यांची सेवा करूंक मागून घेवया भेटोवनीक आमी गायन गावुया निश्कडोंग निर्मूल उडो C27 पान 39 C27 पेज 39 भयणी भावांनो हे आमचें बलिदान सर पदवीदार देव बापाक मानतात असलें जाल्यार पुरो म्हूण मागात हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेंत आमच्या आनी पवित्र सभेच्या हातावा सर्वेस्वर मानून घेवं बाप्पा बागेवन मारताचो उगडास करून तुजे मोहिमेच्या मानाक हो वाखणणीचो योद्न आमी तुका नम्रतायेन भेटयता जशें तिची मोगाची सेवा तुज्या पुताक मानवली
तशें हे बलिदाना वरवीं आमचे जिणेची सेवा तुका सदांच मानू हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूची नांवी. आमेन. सर्वेश्वर तुमची सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराध्याय उबारता. सर्वेश्वराक आमच्या देवाक दिन वासुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेश्वरा पवित्र बाप्पा सर्वपदवीधर आनी शासनाचे देवा सर्वकाळी आनी सर्वताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्याच फायद्याचो श्रेष्ठ सुगुणाच्या दादल्यांक आनी बायलांक उपजोवन दुरेका काळात तूं तुजी पवित्र सभा नव्या बळान सुफळ करताय. तुजे विस्वासी मोगाचे तूं तांकां गोवाय करताय. तुजे सोडवणेचो फूड आमकां लाभच्याक तांचे उत्तम जिविताची देख आमच्या दोळ्या मुखार सदांच आसा आनी ती आमकां आपल्या मागण्यांनी आदार दितात निरंतरी. देखून सगळे दुतां भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती उच्चारता. पवित्र 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 दोलबरांचो सर्वेस्पर्तो स्वर्ग आनी संवसार भल्या तुज्या वैभवाक उत्सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचें नांव येता ताका जय. उत्सर्गी तुका जय जय. बाप्पा खरोच तूं पवित्र. दोन सगल्या पवित्रपणांची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून इनेणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वयच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच परी जेवण जातूस आनी काल्स घेतली तुका नव्यान दिन बसलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियात तुमचे रगताची काल्स. नवे आनी सासणीक करोराचें रगत पातक्यांचें बक्षणें मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूट परगुटुया. तुजे कुर्सा आनी पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सुम्या संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण. बाप्पा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. अजिविताचो उंडो आनी सरवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केली देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आम्हा समेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराचे प्रितमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमचे पापा साहेबा फिलीप आमचे बिश साहेबा आनी सगळे यज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवंसो धरून मेल्यांत ते आमचे भावमडींची काकलूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पोरजोडीत मुखामोळ पळोवंक फाव कर. आम्हा समेस्तांची एवेदी भोंवतणी एकठांय आसलेल्यांची आपापल्या घरांनी रावन हे मिसा भेटेन वांटो घेतल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारिये देवाची आनी आमचे माई सांगाती तिचो पोती भाग्योन जुजेब भाग्योन दोरनूत भाग्योन मार्ता आनी सोरकाळी तुका मानवल्यान ते सगळे भक्तां बरोबर सासणाचे सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवीदार बाप्पा सरबंधन आनी वैभव तुका सासणाच्या ससनांक आमेन. भावमडीनो जेजू आमकां आपल्याकूच मोडून दिता. आमचें खाण पिवण जाता. भाग्योत मारता भाशेन
सदांच दुसऱ्यांचे सेवेक आमी हाजीर आसूं आनी दुसऱ्यांक थंय उदीक दोयाळ मोवाळ जावं. जेजूची खोरेली गोवाय हे समाजांत आमी जावंक ताणें शिकयलेल्या मागण्यांतल्यान बापाक उलो मारुया. आमचे बापा सुर्गेच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां तुजी खुशी सरकार जाता तुजी संवसारांत जा. आमचो दिसपडक रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता. तशी आमची पथकां बिकॉज आनी आमकां ताळण्यांत पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेश्वरा सुर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत तुजी सवस्काय आमकां दी. स्वर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडरा जेजू क्रिस्ताचे येण्याक आमी बरमुशान उतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोरपातकांतली सुटोय आनी सोरवाकेदांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पृथ्वी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासना. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोरमितांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावर्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजी येता राजवट चलयता सासनाच्या सासनांक. आमेन. जेजूची शांती सदांकाळ तुमचे सभे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. कुशालकायेन एकामेकाक जेजूची शांती वांटुया. देवाचे शिळे संवसाराचे पाप काटिले आमची काकलत कर. देवाचे शिळे संवसाराचे पाप काटिले आमची काकलत कर. देवाचे शिळे संवसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी. असतो जेजू जाका मारताना आपल्या घरांत येवकार दिलो हाची सेवा केली आनी खोल भावार्थ ताचेर पोरगूट केलो. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. हे जेजूच्या जेवणांत वांटून घेतिली आमी सगळीं सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. कुरात मोग एकामेकाचो जसो हांवें केला तुमचो. आमच्या जण एकल्याचो पूर्णपणी मोग करतलो जेजू आमची थंय रावता. आमच्या कुटुंबा सांगा तो आपलें आसणें करता. आमच्या वावरा जाग्यार तो आमकां आपलो सांगात फावो करता. आमच्या सुखा दुखाच्या वेळार तो आमच्या जण एकल्याच्या सांगाता आसा. ह्या जेजूक ह्या वेळार आमी दिनवासुया. सर्व पदवीदारा आनी काकलुतसार देवा तुज्या आख्खे रचणेचो तूं अप्रिमीत मोग करताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडेकाल कश्टवतल्या पासत तुका आमी प्रार्थना उबारतांव ती कोंदवाळेन आयकून घे. ह्या अवचीत सुरू जाल्ली पेस्त पिडा नियंत्रणा काल येवंक
हे पिडेक लागून दोगदोगतल्यांक बेगीनूच इलाज आनी तांच्या कुटुंबाक फावो ती बळ शक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागूंक आमी तुजे सरशीं येता. हे पिडेचेर अभ्यास करून विज्ञानांनी एक वाचन सोदून काडला ते मनशा कुळाक गुणादीक पडल्यार पुरो म्हूण तुजे लागीं आमी मागता. आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक पोरचेच्या बरेपणा खातीर फावो ती पावलां मारूं तुजे जाणवायेन उजवाडे. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. प्रार्थुया. भोव मोगाळ बाप्पा, ह्या योजनांत तुवें आमकां दिलाय ते जेजूच्या कुडी रक्ताच्या जेवणा वरवीं आमचें काळीज ओतीर चंचोल वस्तू मदें मेकळें कर. तें गरजेचे एकेच वस्तूचेर तुज्या मोगाचेर दवरूंक आमकां बोवळ्ळी आनी भाग्यवंत मार्ताची देख घेवन हे संवसारांत आमच्या जोण एकल्याच्या आपोवण्या प्रमाणे तुजीच सेवा करून सासणांक तुजे मोहिमेंत भागी जावंक आमकां फाव कर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूची नांवी. आमेन. भाऊ भयणीनो, आयतारा दिसाक आमच्या फिरगुजेच्या तरणाट्यांक 9:30 वरांचेर मीस आसा. आमच्या फिरगुजेच्या सगल्या तरणाट्यांक हे इनॉग्रल मिसांत वांटो घेवंक आमी उलो मारता. आवय बापायकूय उलो मारता आमच्या फिरगुजेंत आशिल्ल्या तरणाट्यांक ह्या इनॉग्रल मिसाक धाडूंक. तेच भाशेन आमची सकाळीं 2 मिसां आसतलीं. पयलें 6:30 आनी दुसरें 7:30. बरे आसात भलायकेन तांणी SOP सांबाळून हे मिसांत वांटो घेवचो. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर्वपिता देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात मार्ता भाशेन एकामेकाची सेवा करूंक आनी खोल व भावार्थ जेजूचेर परगटूंक जेजू नांवान तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. आमचे बोरी राव तूं सोम्या शेवटाक हें गायन गावुया. E1 5:17 E1 पेज 76. आमची बोरी राव तूं सोम्या आनंद आमकां हालेलुया. आमची बोरी राव तूं सोम्या आनंद आमकां हालेलुया. सोम्या गो तूं गोवा मोदलो सरकार उडो बापांक दिलो. Oscotan tu, Lord, I